नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात दोगूय ऑफिसर सुटचे ना. तांकां धरून पुजान दिल्ले सरकारी जॉब. हेर दोगांची चौकशी. पुजा कडेन 5 लक्झरी गाडयो, 4 फ्लॅट, 8 फॉरेन टूर. प्रवाहाचे बसके गोंयचे चीफ इंजिनियर बदामी सचिव संजीत आशिल्ले. गोंयची बाजू बरे तरेन मांडल्या. WRD मंत्री उलयलो. गोंय मागता जॉयंट इन्स्पेक्शन. कर्नाटकाची हरकत. बीजेपी कडेन 33 आमदारांचे बळगे. मेंबर उणे. उत्तरेक पेडण्या, म्हापशां, कळंगुटे सगळ्यांत कमी. दक्षिणेत काणकोण, फोंड्या फाटी. मुख्यमंत्री, भलायकी मंत्री टॉपार. दूधसागराच्यो गाडयो सुरू जावंक जाल्ल्या कळावाक GTDCचो चेअरमॅन जबाबदार. सावड्डेचो बीजेपी मंडळ अध्यक्ष विलास देसायाचो आमदाराचेर आरोप. सोमारा तिळारी घाटार भाजयेच्या ट्रकांत घालून विभाजीत तस्करी करपी ट्रक थळाव्यांनी आडायलो. प्रकरण पुलिसेक. फॉरेन्सिक टिमीन व्हेले सॅम्पल. बीफ येताले कळंगुटे. अमर नायकाच्या खुनाच्या प्रकरणात रिज शेखाक फोंडे पुलिसांनी उखललो. रावतालो दुबय. गोंयांत मोपाचेर देंवतनाच अटक. 2021 अमराक केल्लो शूट. जॉब स्कॅमातली आरोपी पुजा कडेन 5 लक्झरी गाडयो, 4 फ्लॅट, 8-10 फॉरेन टूर. दोगा ऑफिसरांक धरून खंय तिणें जॉब दिल्यात. ते सुटचेत ना. ते भायर 2 प्रशासकी नांवां तिच्या फोन लिस्टांत मेळ्ळ्यात. तांची चौकशी जातली. टॅक्नॉलॉजीचो दुरुपेग करून कोणीय घात करपाक शकता. अलर्ट रावात म्हणून CMची ऑफिसरांक शिटकावणी. पूजा नायकाच्या कॅश फॉर जॉब प्रकरणात 2 ऑफिसर. कसलेच अर्निंग नासतना 5 आलिशान गाडयो तिच्या कडेन आसा. ऑडी पासून ती फॉर्च्युनर पर्यंत 5 ऑलिशान गाडयो घेवन भोंवता. 4 फ्लॅट तिच्या नांवार आसा. तिणी 8 ते 10 फावटी फॉरेन टूर केला. आनी हे सगळें कित्याच्या आदाराचेर तर फक्त खंय तरी आपलें बरेंपण आसा. पयलीं सेक्रेटरींतलो आपूण स्टाफ म्हणून सांगलो. ताज्या उपरांत आपल्या एडमिनिस्ट्रेशनांतले बट 1-2-3 एडमिनिस्ट्रेशनांतली 1-2 नांवां आयल्या. तांकांय बी कॉलां वयतली. हांव परत एकदां सांगता, तिच्या फोन लिस्टान एडमिनिस्ट्रेशनांतल्या 2 जाणांचे फोन कॉलूय मेळ्ळ्या. तांकांय वयतले. आनी तिणी स्पश्ट क्लियर सांगलां आपूण 2 नोकऱ्यो ह्यो ऑफिसरांक धरून दिल्या म्हणून. हे सुटचें ना. ऑफिसरांनी कोणाय कडेन फोनार उलयतना अलर्ट रावचे म्हूण मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. टॅक्नॉलॉजीचो दुरुपयोग करून आमकांय लोक त्रासान उडोवपाक शकता म्हणून एडमिनिस्ट्रेशनांतल्या सगळ्या स्टाफांनी ह्यान फुडें सतर्क रावचें पडटलें. आपल्या कडेन फुडलो मनीस जो उलयता तो कोण उलयता, कित्या खातीर उलयता, ताजें काम कितें, कदाचित तो थंय कोणा वांगडा बसला हें आमकां खबर नासता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत जाल्ल्या प्रवाहाचे बसकेक WRDचो चीफ इंजिनियर बदामी, सचिव संजीत रॉड्रिक्स आशिल्ले. WRD मंत्री शिरोडकार उलयला. ह्या अधिकाऱ्यांनी खंय गोंयची बाजू बरे तरेन मांडल्या. गोंयांत कळसा नाल्याच्या कामाचें जॉयंट इन्स्पेक्शन मागलां. कर्नाटकाची ताका हरकत. प्रकरण कोर्टांत आशिल्ल्यान खंय कायदेशीर सल्लो घेवपाचें थारलां. संजीत रॉड्रिक्स हो आमचो सेक्रेटरी आशिल्लो. ही इज रँकिंग ऑफिसर फॉर WRD सेक्रेटरी. आनी चीफ इंजिनियर आशिल्लो बदामी. आनी तिसरो आशिल्लो आमचो अंकुश. ते आशिल्लो हय इतूच आशिल्लो. बदामीन फोटो धाडिल्लो आसा. सो आमचे वी वेल रिप्रेझेंटेड आनी ते आमी मागणी केली की परत जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें आशिल्लें. सो आवर ऑफिसर्स ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट demanded that there has to be a joint inspection. So Karnataka was pleading that it is subjudice आसा. तेन्ना प्रवाहान करपाची गरज ना अशें तरेन. मागीर प्रवाह कमिटीन युनानिमसली डिसिजन जालें महाराष्ट्रा, कर्नाटका आनी गोवा. लिगल ओपिनियन घेवपाक जाय. लिगल ओपिनियन घेतलें की सी लक्षांत घेयात एक फॉरेवर आमकां एक डिसिजन मेळटलें की बाबा इन्स्पेक्शन करपाक जाता अशें. सी फायनली मॅटर इज सबज्युडिस इन द कोर्ट. ते थंय आसा. एवढच्यान इन्स्पेक्शन जें आसा पळय न्ही the legal opinion it may take about a month or 2. ते येना फुडें मागीर आमकां कळटलें की येस इट इज परमिटेड. सो इन्स्पेक्शनाक वयतलें.
बीजेपी कडेन 33 आमदारांचे बळगें आसतना बीजेपीचे मेंबरशिपीक जाय तसो रिस्पॉन्स ना. पेडणे मतदारसंघ सगळ्यांत फाटी, म्हापशें, कळंगुटे, शिवोले, थिये मतदारसंघय फाटी. सगळ्या मतदारसंघांनी बीजेपीचें कमळ. तेवटेन दक्षिणेंत काणकोण, फोंडें फाटी. भलायकी मंत्री आनी मुख्यमंत्री मेंबरशिपीक टॉपार. चवथी पयली भाजपान मेंबरशीप ड्रायव्ह सुरू केलो. पयलीं चवथ आनी मागीर नवरात्रा खातीर जाय तसो रिस्पॉन्स ना. मजगतीं भाजपा कडेन सध्या 33 आमदार आसात, माज मेंबरशिपीक खंय जाय तसो फोर्स ना. अजबाची गजाल म्हळ्यार भाजप आमदारांच्या मतदारसंघातूच उणी मेंबरशीप. उत्तरेक पेडण्या मतदारसंघात सगळ्यांत उणी. म्हापशें, कळंगुटे, थिये मतदारसंघूय फाटी. सगळ्या मतदारसंघांनी भाजपाचे आमदार. मजगती दक्षिणेक काणकोणा, मडकय, फोंड्या, सांग्यार भाजपाचे सगळ्यांत कमी मेंबर. पेडणे आसत, पेडणे आमी खूब फाटीं आसा, कारण ज्या तरेन आमकां दिसता तितले तरेन जावना. आनी थंय आमी वेगळी आमची टीम थंय त्या आमदारा कडेन आमी उलयले, इनिशिएटीव घेवन हें करता अशें सांगिल्लें आसा. थिवी आमी फाटीं आसा, म्हापसा आमी फाटीं आसा, शिवोले आमी फाटीं आसा, फोंडा फाटीं आसा, कुंभारजुवा फाटीं आसा, कुडचडे मातशें आमकां जाय तितलें जावना, हळडोना फाटीं आसा. हे मेजर मतदारसंघ जे आमचे जावं जाय, पण थंय आमी 100% जावना, थंय आमी 80% जाल्या, 90% जाल्या. आनी त्या मुळे थंय आमकां वाडोवपाक जाय. आनी हे 4 मतदारसंघ जे आसा, नुवें, बाणावली, वेळ्ळी आनी कुडतोरी, थंय आमी अजुनूय थोडेशे आनी एक 20% आमचे वाडपाक शकता. म्हणजे आमी कशें थरयतात, आमकां लोकसभेक जितलें हायेस्ट मतदान ज्या भागांत जाल्लें, समज एखाद्या मतदारसंघात समजा आमकां मतदान जालें, उदाहरण जर हांवें सांगलें आसत जाल्यार आमकां वाळपय मतदारसंघान आमकां 18,000 वोटींग जाल्लें. थंय आमचे 23,000 मेंबर जाले, म्हणजे एक्सीड वाडले. सांखळी मतदारसंघान 19,000 जाले, थंय ऑलमोस्ट आमी आमचे कवर केले. त्यामुळे थोडे जे मतदारसंघ, पेडणे आमी फक्त 31% आसा, म्हणजे 2 दिसां पयलींचो, म्हणजे आतां ते जाले 35% जाले आसा. मजगती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत टॉपार आसात. फाटले फावट 3 लाखाचे टार्गेट आशिल्लें, ते पार केल्लें. हे फावट पार करता काय व्हांवता ते मात पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. दूधसागराचेर वचपी गाडयो सुरू जावंक कळाव जाला ताका सावड्डेचो आमदार, GTDCचो चेअरमॅन गणेश गांवकार जबाबदार. आमदारान विशय सोडोवंक जाय आशिल्लो, मुख्यमंत्र्याचेर घालप खंय सारकें न्ही. सावड्डेचो BJP मंडळ अध्यक्ष विलास देसाय उलयला. मुख्यमंत्र्या कडेन आज बसका जाली. देविया राणे म्हणटा राना खात्यान NOC दिल्या. आतां GTDCचो चेअरमॅन आमचो आमदार न्ही, सो तुमी तो म्हणटा आमदारा कडेन बसा आनी सगळे बसून तुमी सॉर्ट आवट करा म्हणटा ते सगळे हे इशू म्हणजे आमची चेअरमॅन येना तेन्ना तांणी सॉर्ट आवट करपाक जाय न्ही ते. सो ते म्हणटा की ते GTDC आमकां नाका म्हणटा ते पयलींचो जो सर्वीस प्रोवायडर जो आसा, म्हणजे GTDCन जो सर्वीस प्रोवायडर जो घातला, कारण जवळ जवळ 30 वर्सां जालीं हो बिझनेस चलता आनी खंयचोच डिपार्टमेंट तातूंत इनवॉल्व जालो ना. आनी आतां GTDC कित्याक, आनी वयल्यान आमचो आमदार म्हणजे गणेश गांवकर जेन्ना GTDC चेअरमॅन जालो तेन्ना तितून भितर इनवॉल्वमेंट कित्याक. बरें, फायनली हेजो इम्पॅक्ट कितें जातलो हें आमदारान चिंतूंक जाय. हांव तुका सरळ सांगता, म्हणजे कितें तो प्रत्येक वेळार जेन्ना मुख्यमंत्र्यान करपाचें जावं मुख्यमंत्र्यान केलें म्हणटा तें कांय ना, मुख्यमंत्र्याक हातूंत कांयच इनवॉल्वमेंट ना. तो म्हणटा कितें सरकारान केलें म्हणटा तें, GTDCन हाडलें सरकार म्हणटा तें कोण, तोय सरकारच न्ही रे, आमदार म्हणटा तोय सरकारच न्ही. मजगती GFDCची चेअरमॅन देविया राणे म्हणटा राणा खात्यान NOC दिल्यात. तांचो विशय सुटना म्हूण GP बंद आसात. राणा खात्याचो विशय ना. फॉरेस्ट वॉज नेवर अ इशू आशिल्लो. टूर ऑपरेटर तांचे भितर जीप ऑपरेटराचो इशू आशिल्लो, अँड देर वॉज अ इशू विथ GTDC अँड द टूर ऑपरेटर्स विच ऑनरेबल CMन रिझॉल्व केला तो इशू. सो आय थिंक आज काल इशू रिझॉल्व जाला आसता. ती कांय देंवना फीज 100, दॅट इज एंट्री फी टू द सँच्युरी. ती आमी देंवोवपाक शकना. इट्स नॅशनल वायल्ड लायफ बोर्ड, इट इज ऑल ओवर इंडिया एंट्री फीज आसता. So forest has given an undertaking, taken an undertaking from them and given them orders की बाबा बेगीतल्या बेगीन सुरू करा म्हणून तुम्ही. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. सोमारा तिळारी घाटार सादूर थळाव्यांनी भाजयेच्या ट्रकांतल्यान बीफ व्हरपी ट्रक आडायलो. ट्रक कर्नाटकांतल्यान कळंगुटे वतालो. थळाव्यांनी पुलिशेक आपोवन हाडले. फॉरेन्सीक टीम येवन सॅम्पलाय घेवन गेल्या. फाटल्या कांय दिसांत गोंयांत बीफ सांपडपाची प्रकरणां मोठ्या प्रमाणांत जावंक लागिल्ल्यान गोरक्षक एक्शन मागतात.
श्रीराम जय हिंद रुश, भारत माता की जय. आज वसुबारस दिवशी कर्नाटकमधून गोमासची वाहतूक करत असताना तिथं घाटामध्ये गाडी बंद पडलेली आहे व हिंदुत्ववादी तरुणांनी येऊन तिथं गाडी चौकशी केल्यानंतर गाईचं मांस गाडीमध्ये सापडलेलं आहे. ते गाईचं मांस खाली ठेवून त्याच्यावरती जो आपण भाजीपाला खातोय तो गाईच्या मांसावरती ठेवलेला आहे. त्या भाजीपाल्याला गाईचं मांस किंवा रक्तापासून भिजलेलं असतंय आणि त्या खरेदी केल्यानंतर ते भाजीपाला आपण खातोय. त्यामुळे कुठेतरी आपला हिंदू धर्म भ्रष्ट होतोय. त्यासाठी तमाम आमच्या हिंदू बांधवांनी खरेदी न करता आपल्या समर्थ हिंदू बांधवांकडनं खरेदी करून आपल्या हिंदू लोकांना मोठं करायचं काम प्रत्येक हिंदूंनी करायचं आहे. एवढंच माझं सांगणं आहे. इथं तुम्ही बघू शकता, इथं भाजीपाला आहे आणि इथं गाईचं मांस वगैरे वरती आहे. हे गाईचं मांस अशा प्रकारचे गणपतीचं भाजीपाला आपल्याला भेटतं. त्यामुळे हे काय दिसतंय ना, हे आमच्या पूर्णपणे हिंदूंवर अन्याय करतात. आसगाव लँड ग्रॅबिंग प्रकरणात बनावट डॉक्युमेंट दिवपी आरोपी दिव्य कुमार आणि योगेश मंगराक 5 दीस पोलीस कस्टडी. म्हापसा कोर्टान SITक तांची कस्टडी दिल्या. प्रदेश काँग्रेसीचो सोशल मिडिया सेलाचो चेअरमॅन दिव्य कुमार आणि योगेश मंगराक SITन धरिल्ले. हे केशींत तांचे अर्थीक दागेदोरे SITत उस्तिता. Mapsa police had sent accused duo Divya Kumar and Yogesh into police custody for 5 days, who were arrested by SIT land grab on Sunday. Both are arrested by SIT for allegedly forging the document for illegally grabbing a land plot at Asagaon. Now the SIT is probing into the financial trail related with this case. मजगती भाजपाचो म्हणयारो गिरीराज पै वेर्णेकारान दिव्य कुमाराच्या अटके वयल्यान काँग्रेसीचेर बरीच टिका केल्या. गिरीराजान ट्वीट करून फोग काडला. तो म्हणटा, लँड ग्रॅब स्कॅमांत जे तरेन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार आणि विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव भाजपाक टार्गेट करताले ते पळयल्यार ते आरोपी कुमाराचो बचाव करतले काय, असो प्रश्न. Accused Divya Kumar is the social media chairman of Goa Congress. Mukesh Kumar for Prudent. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स, शृंगाराची परिभाषा. गोंय शिक्षण विकास महामंडळाचे इंटरेस्ट फ्री एज्युकेशन लोनाचो सुमार 10,000 विद्यार्थ्यांनी आतां मेरेन लाव घेतला. चेअरमॅन गोविंद पर्वतकार सांगता, आतां मेरेन 250 कोटींचें लोन दिलां. अंदू वर्सा 30 ऑक्टोबरा सावन स्कीम सुरू जाता. 28 फेब्रुवारी मेरेन अर्ज करूंक मेळटले. भारतांत शिकतल्यांक 12 लाख, विदेशांत शिकतल्यांक 20 लाखां मेरेन लोन. गोवा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तर्फे गोंयच्या भुरग्यांक इंट्रस्ट फ्री एज्युकेशन लोन ही स्कीम गोंय सरकार चलयता. आतां पर्यंत जवळ 2005 पासून ते आतां पर्यंत 10,000 भुरग्यांनी ह्या स्किमीचो फायदो घेतला आणि बऱ्या प्रमाणात रिपेमेंटूय बी जाता. ह्या वर्सा ही स्कीम आमी आतां 30 ऑक्टोबराच्यान ओपन करता. आमची वेबसायट जी आसा ती वेबसायट 30 ऑक्टोबराच्यान उक्ती जातली. भुरग्यांनी सगळे स्कीम वाचची, वेवस्थीत डिटेल वाचची आणि त्या प्रमाणे जे फॉर्म्स आसा ते डावनलोड करून तेची हार्ड कॉपी आमचे कडेन हाडून दिवपाची आसा. हितून मेजर जो विशय आसा तो म्हणजे इनकम लिमीट. इंडियन स्टडीज आहा पळय थंय 12 लाख फूल फॅमिली इनकम. फॉरेन स्टडीजाक वयतलो जाल्यार 20 लाख. इंडियन स्टडीजाक तुका वर्साक 2 लाख, म्हणजे 5 वर्सांचो कोर्स आसल्यार 10 लाख टोटल. आणि फॉरेन स्टडीज आसल्यार 2 वर्सां खातीर 8-8 16 लाख अशी एकंदरीत फायनान्शियल स्कीम आसा. आतां हितून मेजर
जे कंडिशन्स आसा ते म्हणजे एक इन्कम दुसरें रेजिडन्स सर्टिफिकेट 12-15 वर्सांचे रेजिडन्स सर्टिफिकेट आनी जी युनिवर्सिटी आसा ती युनिवर्सिटी रेकग्नायज आसपाक जाय आनी अंडर ज्यो वेबसायट्स आसा त्या वेबसायटच्या अंडर त्यो 500च्या अंडर येवंक जाय आनी इंडियन इन्स्टिट्यूशन आसा जाल्यार ती UGC बाकीचे सगळे ते हेजेर स्किमीत बरयल्ले आसा तेंच्या अंडर रेकग्नायज आसपाक जाय. त्यामुळे पयली ती स्कीम सारकी वाचची, फॉर्म सारके डावनलोड करचे, एफिडेवीट आसत, बॉन्ड आसत ते वेवस्थीत स्किमी प्रमाणे करचे. तितून केल्यामुळे तांकां परत परत हांगा येवपाची गरज पडची ना. सेंट झेवियर एक्सपोजिशनाच्या फाटभूंयेर पोरण्या गोंयांत सुरू आशिल्ली उदरगतीची सगळीं कामां 10 नोव्हेंबर आदीं तडीक लागतलीं. तयारी पळोवपी मंत्री आलेश सिकेर सांगता. पावसाक लागून खंय रस्ते खणूंक मेळनात, ताका लागून मातसो कळाव जाता म्हणून राजां. Our target is 10. Maybe we could exceed by a few days to 15. So how? Because of rain. Due to the rain, for example, we can't target. There's a lot of work that is, execution is a little slow because of the rain. But come what may, we will definitely ensure that we meet our target. And there are some issues. घर खात्यान सस्पेंड केल्लो PI प्रशल देसायाक परत कामार रुजू केला. आसगांव घर मोडपाचे केशींत मुख्य सचिवा वरवीं चवकशी केल्या उपरांत प्रशल आनी दोगा PSIक सस्पेंड केल्ले. तेन्ना तो हणजूणचो PI आशिल्लो. अजून प्रशलाचें पोस्टींग आयिल्लें ना. फोंडेचे व्यापारी संघटनेन नगराध्यक्षांनी सिवोक घेराव घालो. वेल्या बाजारांतले बिल्डिंगे भायर बिगर गोंयकारांक दिवाळेचें सामान विकूंक बसूंक दिले म्हूण पसरकार फुर्योज. तांकां लागून खंय गिरायक भितर पावना. ऐन उत्सवाचो धंदो बुडटा. भायल्या व्यापाऱ्यांक बेगोबेग थंयच्यान काडचे म्हणून मागणी. वर्स पद्दती प्रमाण बाजारा भायर फुटपाथेर बशिल्ले सामान विकपी धंदो खाता अशें म्हणीत दिवाळेच्या सामके तोंडार फोंडेच्या व्यापारी संघटनेन नगराध्यक्ष आनी मुखेल अधिकाऱ्याक घेराव घातलो. फुटपाथेर बशिल्ल्या बिगर गोंयकार व्यापाऱ्यांक बेगोबेग थंयच्यान काडचे म्हूण संघटनेची मागणी. मागणी कितें इतकी आसा की तांकां भायर जे बसता तांकां काडून भितर हाडा. धांवणे म्हणना आमी हे तुमकां थंय सांगला तांकां ते सांगता. आमचो फक्त कितें आसा रस्त्यार बसपाक आमी दिवचे ना ही आमची मागणी आसा. आनी रस्त्यार बसता जाल्यार आमी कशें काडपाचें ते आमी जर ते काडिना जाल्यार आमी आमकां कायदो हातीन घेवचोच पडटा. हें सांगलेलें. मजगतीं हे विशीं बसका घेवन कितें तो निर्णय घेतले अशें आश्वासन नगराध्यक्ष आनंद नायकान दिलां. ती व्यापारी संघटना मेळपा आयिल्ले तांचें कितें म्हणणें आशिल्लें की चतुर्थी येता, दिवाळी येता, जशें चतुर्थी दिवाळी लागीं पावता तशें बाकीचे वेंडर्स जे आसा पळय विकून ते खंयचे कोणी आपलो पोट भरपा लागून येता. एक 4 दिसां लागून येता ते. आतां दिवाळी लागीं आसा तांकां ती पोंट्यो जावं कसदिवे जावं काट्टा बिट्टा अशें बारीक बारीक अशें सामान हाडून खंय खंय जे फुटपाथेर रावन ते विकता. तेंचें कितें म्हणणें आसा की तांकां थंय बसोवनाका, तांकां सगळ्यांक बरें मार्केटार हाडा जणू की आमकांय गिरायक जावं म्हणून. तांकांय गिरायक जायना अशें तेंचें म्हणणें कितें आसा ती सगळे फुटपाथेर बसले कारणान तांकां गिरायक जायना. आमी सगळे कावन्सिलर बसून उलयतले आनी हेजे निर्णय तो आज आमी घेतले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. बीजेपीन सुरू केल्ल्या मेंबरशीप मोहिमेंत आतां मेरेन 3,32,000 वांगड्यांनी नोंदणी केल्या. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे सांगता. 15 नोव्हेंबर मेरेन 4 लाख करपाचें पक्षाचें टार्गेट म्हूण तानावडे उलयला. पणजे विक्रमी 14,000 वांगडी जाल्यात. पणजे ताळगांव टार्गेट जायत आयलें. आमी सध्या संघटन पर्व हातूंतल्यान आमचे 3 स्टेप्स आसात. पयलो प्रायमरी मेंबरशीप जी आमी 1 सप्टेंबर सुरू जाली आनी दुसरो जे आशिल्लो तो एक्टिव्ह मेंबरशीप म्हणजे ज्यांच्यांनी 50 आनी जास्त मेंबर केले तांकां आमी एक्टिव्ह मेंबर म्हणटात. ते एक्टिव्ह मेंबरशीप. आनी तिसरें जें आसा संघटन पर्वांतलो तिसरो टप्पो तो निवडणूक घेवप. आतां पर्यंत आमी सादारण 3 लाख वोटर जे आसा प्रायमरी मेंबर्स आसा पळय ते 3,24,374 हे प्रायमरी मेंबर ऑनलायन प्रायमरी मेंबर जाल्ले आसा. ज्या भागा भितर नेटवर्क ना, ज्यांचे कडेन मोबायल ना त्यांचे आमचे ऑफलायन मेंबरशीप ते आमचो डेटा एंट्री काम सुरू आसा. आनी त्यामुळे आमकां टार्गेट जें आसा तें आमी
4 lakhs टार्गेट हे आमचे आमी पूर्ण करतले आणि मोस्ट ऑफ दी बऱ्याच मतदारसंघात आपले पूर्ण केल्ले आसा. ज्या मतदारसंघां फाटी आसा त्या मतदारसंघात आमी ज्या मतदारसंघात बरें काम केल्लें आसा थंयच्यातले कार्यकर्ते थंय तांकां वचून थंय मदत करपाक सांगिल्ली आसा. युवा मोर्चाची इंडिपेंडंट टीम तांकांय आमी कांय मतदारसंघात सांगिल्लें आसा की तांच्यांनी वचून थंय काम करूंक जाय मेंबरशिपीचें. आनी त्यामुळे हे टार्गेट जे आसा आमचे 4 lakh टार्गेट हे आमी आमचे टार्गेट पूर्ण करतले. आमकां लोकसभेक जितले हायेस्ट मतदान ज्या भागांत जाल्लें आसा म्हणजे एखाद्या मतदारसंघात समजा आमकां मतदान जालें, उदाहरण जर हांवें सांगलें आसत जाल्यार आमकां वाळपय मतदारसंघात आमकां 18,000 वोटींग जाल्लें. थंय आमचे 23,000 मेंबर जाले म्हणजे एक्सीड वाडले. सांखळी मतदारसंघात 19,000 जाले. थंय ऑलमोस्ट आमी आमचे कवर केले. म्हणजे जितली आमकां लोकसभेक मतां पडल्या थंय आमी एक लागीं आसूं जाय अशा पद्दतीन. तातूंत आमी पणजी ताणें बरो हें जोर धरलो आमदार आनी तांची टीम. थंय आमकां पणजी 9,552 वोट पडिल्ले पण ऑलमोस्ट आमी 14,000 प्लस प्रायमरी मेंबर. 2021 जाल्ल्या अमर नायक खुनाचे केशी दुबावीत रिज शेखाक फोंडेच्या पुलिसांनी धरलो. शेख दुबय आशिल्लो. गोंयांत मोपा विमानतळाचेर देंवलो तेन्नाच ताका पुलिसांनी उखल्लो. अमर नायकाक 15 जुलय 2021 बोगमाळो गुळयो घालून मारिल्लो. सांखळी नगरपालिका आनी अनिल अगरवाल फावंडेशनाची सांखळी एनिमल वेलफेअर सेंटर उबारूंक कबलात. सेंटर पालिकेन दिल्ले 2 एकर सुवातींत येतलें. भोवत्या कुत्र्या माजरांचो आंकडो उणो करूंक एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर वावुरतलें. तशेंच जनावरां खातीर OPD, OT, डायग्नोस्टिक्स आनी फार्मसी सुरू जातली. We are responsible for this ecosystem. We have been given this privilege and honor to be a part of Goa's ecosystem, and this is only in addition to everything else that we want to support you all with. TAPCO is here to really help eliminate, at least TAPCO's vision is to help eliminate, we've already, it's a rabies control state, we want to work with you to eliminate rabies, we want to work with sterilizing of all animals, we want to be here for ensuring that any animal who is in need, we can take care of them, we can ensure their proper rehabilitation, and something that we're very, very passionate about and we want to make and help because you're already doing it. How much ever, a little bit more we can help you in this would be an honor for us. So thank you very, very much. We are very proud and privileged that we are the first municipality to take this project. आम्ही हातून 2,000 स्क्वेअर मिटर जागा सबलेट केला आणि वी हॅव सायन दिस MOU आणि तातूंत तांचो स्वताचे हॉस्पिटल येतलें, अदर मेंटेनन्स एंड दे आर स्पॉन्सरिंग दिस एंटायर प्रोजेक्ट एंड वीच वील कॅटर एंटायर मे बी बिचोलीम तालुका एंड जे हाली डॉग्साचे जे सामके प्रॉब्लेम जाला पळय ताजेर हो बेस्ट सोल्युशन आमकां ऑनरेबल CM सरान दिला. सो तांकां धन्यवाद. मॅडम प्रिया अगरवाल हांकांय बी धन्यवाद की तांच्यांनी एक कॉलाचेर आमचो हो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट केलो आनी शी हॅज सायन एन MOU विथ अस. जो सांखळी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनान जो जागो तो तांकां दिवपाचो थारायला ताज्या उपरांत AF म्हणजे अनिल अगरवाल फावंडेशन हे पुराय स्टे डॉग आनी स्टे कॅट्स हांची काळजी घेवपाक सोदताले. हांव AF फावंडेशन हांचेंय बी खूब खूब अभिनंदन करता आनी सांखळी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनचो हो पयलो इनिशिएटीव आसा गोंयांतलो की जेंच्यांनी अशा पद्दतीचो डॉग आनी कॅट्स हांच्या खातीर इनिशिएटीव घेतल्या. म्हाका दिसता ही सुरवात आसा गोंयांत. अशा पद्दतीच्या सगळ्या म्युनिसिपालिटींनी आपल्या कडेन आशिल्ले जागो किंवा कोमुदी जात किंवा देवस्थान हांच्या बरोबर मेळून जर हे प्रोजेक्ट केले जाल्यार आमी स्टे कॅटलाच्या बरोबर स्टे डॉग आनी बाकीच्या एनिमल्सांची काळजी घेवपाक शकतले आनी तांचो बर्थ कंट्रोलूय करपाक शकतले. म्हाका दिसता गोंयांतल्या सगळ्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनान ह्या पद्दतीच्यो इनिशिएटीव घेवपाक सुरवात करपाक. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, WhatsApp, टाटा प्ले ॲप, GOTP ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.